केले माझे नाव विनय वेळीप. आम्ही आदी ब्रिगेडाचो एक सोर्स आसा आमची एस टी कम्युनिटीची. तेजे थ्रू आमी हांगा आयज गुडी पारोडा म्हणटा हांगा आमी आयज आयला. तो इशू आसा सेम जो आमी लास्ट टायम सांग्यार घेतलेलो तो आयज बी सेम गजाल घडला हांगा. पण ती लास्ट टायम आसली घराची गजाल, पण आयज आसा आमचे पोटाची म्हणल्यार शेताची. आमी जे भात पिकोवन खाता तेजी गजाल सांगपाची म्हणल्यार आतां भाटकार मुणकार होच प्रश्न हांगा बी लागू जाला. सो हांव सुरू करता. म्हणजे आमचे लोक हांव त्रासाक पडल्यात तेंचे पयलीं इंट्रोडक्शन करून घेता. तुमचें नांव कितें? निर्मला. तुमचें? सुदेश. सो निर्मला सुदेश म्हणटा तो हे जो कोण मुणकार आसलो तेजो चलो. सो आतां तेजें म्हणणें अशें आसा की तेजे बापायन हांगा 100 वर्सां जालीं हें शेत सगळें आपूण रोयलां. तेजी मागीर तेजी पिढ्यान म्हणजे आसा तेजी आतां ह्या पर्यंत आसा तें आनीच आजून पर्यंत आसा चालू आसा तेंचें. पण आतां गजाल हांगा अशी घडली की अचानक ह्याच वर्सा कळना करून कोणी तरी हाडून, म्हणजे नांव मागीर डिस्क्रायब करता हांव, बट कोणी तरी हाडून हांगा कंस्ट्रक्शनाचें सामान घातलें शेतांक. आनी ह्या वर्सा हांकां शेत रोवपाक मेळना जालें. सो बरें गजाल सोड. त्या मनशाची हांव हें करता, डिस्क्रिप्शन मागीर दिता. आतां तेंच्या कडच्यान मागीर थोडें आयकून घेवया. म्हणल्यार कितें घडलें तें, कितें अशें घडलें म्हाका सांग पळया. तुमी आतां शेत कितले वर्सां रोयताले हांगा? 100 माहीत जालें ना तशें सोड. म्हणजे तुमचो आतां कोण मांव आसलो तुमचो बापूय ते यादी सांग. आतां कितली यादी जाली तुमच्यो? आमी आतां ताका 40 वर्सांनी आनी म्हाका लग्न जाल्यार 10 वर्सांनी. तेजी यादी सान तेजी पयलीं सान ताका याद आसा 40 वर्सांनी तो रोयतालो आनी तेजी पयलीं सान बी रोयता. हय बरें. पण पोरू रोयलें तुमचें? हय रोयल्लें. सो आतां हो हंगामाचो पीक म्हणजे आतां हो शेत रोवपाचो टायम आनी अचानक अशें घडटा की कोण तरी येता शेताक फातर घालता, चिरे घालता आनी आपली मातयेण घालता, ब्लॉक करता. आनी आमी मागीर नांव सर्च केलें तेजें. म्हणजे आमचें एक आसलो तेंच्या मनशान सांगलें जाल्यार नांव सर्च केल्यार त्या मनशाचें नांव कळटा आमकां वेंकटेश गेजी म्हणून. इज अ फूल प्रूफ मायग्रंट्स. ही इज नॉट गोवन. सो हें कशें घडलें? हो आतां फुल्ली एस टी कम्युनिटीचो गांव टोटली दिसता म्हाका. कित्याक हांवें बी ह्या गांवां पयलीं भोंवलो आसा. पूण अचानक हांगा मायग्रंट्स कसो येयलो, ताका कोणी प्लॉट विकलो हें आतां कळपाक जाय आमकां फस्टींग म्हणल्यार. आतां आनी एक म्हाका सांग पळया, हांगा आतां सगळे एस टी कम्युनिटीचे लोक आसा? बरें गजाल. आनी हांवें अशें आयकलां की हांगा मायग्रंट्स खूब भरला म्हणून घरां. सगळे लोक ओके. आतां फुडें सांगता आनी एक गजाल. म्हणजे ही गजाल अशी की अशें जातलें फुडाराक मायग्रंट्स आतां सद्या आसा म्हणटा हांगा. आमचे हांगा लोकांचें नांव मोस्टली वेळीप गांवकर एस टी कम्युनिटी. सो फुडाराक कितें जातलें ती आतां ऑलरेडी पंचायती रजिस्टर जाला आसतली. जे हांगाचे मायग्रंट्स आसा ते तेंची फुडाराचे सरनेम चेंज जातली. वेळीप जातली, गांवकर जातले, एस टी सर्टिफिकेट मेळटली. हो आतां आमचो पोटाचो हे आनी घास खायल्लोच आसा हेंचो. आतां नंतर जें आमचें रिजर्वेशन आसा आमची कमिटीक मेळपाक जाय आशिल्लें तें सुद्दां हांकांच वयतलें. आनी एक म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार फुडाराक पंच सुद्दां हेंचो जावंक शकता हांगाचो. हें पळय ही परिस्थिती, सत्य परिस्थिती आमी आयज हांगा मांडटा. हें गांवाचें नांव कितें? तळ्यावाडी गुडी पारोडा. ही हांगाची गजाल आसा आयज. सो हांव आतां सांगपाक सोदता आनी एक म्हणल्यार आयकय. त्या ह्यांनी सद्याक ही कंप्लेन आसा पळय न्ही ती कलेक्टराक केल्ली आसा. तेजे नंतर आमचे BDO केल्ली आसा. तेजे नंतर आमचे एका पुलीस स्टेशन आमचे हांगा मडगोचे थंगा केल्ली आसा. इवन पंचायती सुद्दां केल्ली आसा. पूण आजून पर्यंत हेजेर कांयच एक्शन ना. आनी केल्यार जाल्यार डेट 8 तारखेक केल्ली. पंचायत कांय एक्शन घेत ना. हां कित्याक लागून म्हणल्यार अशें जालां आतां की तुमचो तांकां इफेक्टूच ना. तुमची तांकां मताची सुद्दां गरज ना आतां. कळ्ळें न्ही. आतां तेन्ना मायग्रंट्सान बोल्ला न्ही. हें पळय करता ते म्हणजे तांकां आतां मायग्रंट्साची गरज आसा. ही सत्य गजाल. आतां हांव इतलें सांगूंक सोदतां जर हांगा जो कोण पंच आसा, सरपंच आसा
कितें आसा डिस्क्रायब करपाचें जाल्यार आमी आसा आदी ब्रिगेड्स म्हणून आसा एस टी कम्युनिटीची आमी आतां भुरगे यूथ मुखार सरला ह्यो आमचे मोठ्यो मोठ्यो कमिटी आसल्यो तेंची नांवां घेतना सद्याक घेतल्या थोड्या दिसांनी ते आतां म्हणटा आपूण लिडर जावन बसला आपूण कमिशनर जावन बसला तेजे आमचे मंत्री जावन बसला त्याच कमिटीन वचून मोठ्यो मोठ्यो कमिटी काडून पूण फायदो कितें जालो तेजो कांयच ना आमची लोकांची परिस्थिती आसा थंगाच आसा अजून पर्यंत हेजेर कितें तरी आतां एक्शन घेवपाची गरज आसा ह्या लोकांनी हांगा हे आपल्याक आमच्या गांवचे सगळे एकवट करून हांगासर सद्याक तरी एक 30 लोकांनी तरी सुमार एक हें केला सायन मारला लोकांनी कितें आपल्याक बाबा हो प्रोजेक्ट हांगासर नाका फस्ट ही जमीन तांकां विकपाकूच नाका आनी हे मातशें पळोवंक शकता ही सगळी हें आसा नांवां आसा तेंची सगळ्यांची पंचायती सद्याक ऑलरेडी दिला त्यांनी कळ्ळें न्ही हांव हांगसोच आतां हेंचें शेत हेजे पयलीं हेंचे बापूय आनी आजो बी सगळे रोवन खाताले आनी आतां इलिगल कन्स्ट्रक्शन हांगा करून ते माती घालून पुरोवन ते आतां घर काडपा पंचायतीन पास करून कशें दिलां आमकां कांय खबर ना म्हणून आमकां आतां हेजेर न्याय जाय म्हणून आमी फुडें सरले हांव बी ह्या गांवचोच हांवें बी पयलीं ती शेत रोवता ती पयलसान आनी आमकां जागो इकलो घाटिना बी इकलो नाका आमकां जागो म्हणटा की आमची गोंयकारां मेळ्ळा पुरो आमी गोंयकारांक जायो आनी आमी अशें करून लोकांक दिवंक शकनाय सोंपेपणी कित्याक जागो आमगेलो आमी गोंयकार जावन दुसऱ्या दिवप न्हू जागो आनी आमकां शेत रोवन आमकां हें करपा जाय आमगे पड भरपा जाय. नमस्कार, माझे नाव पार्यो गांवकर उर्फ पंकज गांवकर. आदिवासी समाजाचे ज्या ज्या जाग्याचेर अत्याचार जाला थंय आमी आवाज काडपाक एक नवी संघटना तयार केली आणि त्या संघटनेचें नाव आसा आधी ब्रिगेडियर्स. आधी ब्रिगेडियर्स म्हणल्यार जे आदिवासी आसा त्यांचेर जो अत्याचार जाता ताका लागून आमी आवाज काडपा लागून एक ही संघटना तयार केली आणि आमचे आदिवासी जे आमचे आदिवासी जे बांधव आसा तेंचे कडेन हांव रिक्वेस्ट करता जाता तितले बेगीन तुमी ह्या संघटनेत तुमी रजिस्टर जावचे आणि जे आमचे इशू जे आसा ते आमी सॉल्व करचे पडटले कित्याक हे मिनिस्टर येवन आमचे इशू सॉल्व करचे ना कित्याक 60 वर्सां जालीं अजून पर्यंत काही तेंच्यांनी इशू सॉल्व करूं ना तरी आसतना तेंच्यांनी आमी फक्त आपली पांयां सकलूच दवरले जावं ते आमचे कास्टाचे मिनिस्टर सुद्दां जावनी तेंच्यांनी सुद्दां तेंच केलें आसा. आयज गेल्या त्या विका आमी एक व्हिडिओ काडलो आमचो सांग्यार नेत्रावळी नुने ह्या गांवांत बिटयो वेळीप त्या बिटयो वेळीप एक असली परिस्थिती रावता की एकदम तेजे ल्हानशे घराणे आनी एकदम चुट्टांनी धाकलें तेन्ना तो इशू जे खंय तरी रेज जालो आनी खंय तरी तेंचे मिनिस्टराचे प्रेशर पडलो आनी सेम आयज बी हेच प्रकरण घडटा. आयज सुदेश गांवकर म्हणटा तो सुदेश गांवकर हा पळय तेजो बापूय हांगा टॅनंट म्हणून लागलो आहा. ही जी प्रॉपर्टी दिसता ते प्रॉपर्टीचो टॅनंट म्हणून लागलो आसा आनीक जेन्ना तेंची प्रॉपर्टी त्या शेताक कोण तरी मायग्रंट येता आनी अकस्मात तितून फातर घालता आनी जेन्ना ती विचारपाक वयता तेन्ना तो म्हणटा तुमी आपणाक विचारपाक कोण आपणें हेचो प्लॉट घेतला तुमी शेत रोयता आपणाक खबर ना जाल्यार ताका तेंच्यानी क्वेश्चन केलो की हे बाबरे हांव शेत रोयता तूं हितूंतल्यान चल जाल्यार तो तांकां डायरेक्ट मारपाक येयलो. तेंच्या परतून क्वेश्चन केलो जाल्यार ते म्हणपाक लागले तुका मार जायो का तुका पेपर जाय म्हणजे ती थंयसान सरळ भायर सरलीं आनी तेंच्यांनी विचार केलो की हे तेंचे कडेन भासाभास करून कांय हें ना सॉल्व जावची ना. तेन्ना तेंच्यांनी विचार केलो की खंय तरी आमी कलेक्टरा ही लेटर पावोवचें आनी जेणे करून तेंच्यांनी एक कलेक्टरा लेटर बी केलें हें तुमी पळोवपाक शकता. आणि सेम वे तेंच्यांनी BDOक बी लेटर केले ब्लॉक डेव्हलपमेंट ऑफिसराक बी लेटर केले आणि सेम वे तेंच्यांनी पोलीस इन्स्पेक्टराक बी तेंच्यांनी कळयल्लें आसा जशी ज्या कायद्यार बसता सगळी पेपर वर्क केल्लो आसा. आनीक डिप्युटी कलेक्टर मडगांव डिप्युटी कलेक्टर साहेबा कडेन हांव रिक्वेस्ट करता की तुमी जे आसा जे आमच्या आदिवासी समाजाचे जो प्रत्येक टायम अत्याचार जाता तेन्ना तुमी खुबसो जो न्याय केल्लो आसा आनीक हे केसीक बी तुमी जाता तितले बेगीन तेंचेर जे पेपर पळोवन जाता तितले बेगीन तुमी तेंचेर न्याय जो अन्याय जाल्लो आसा तो अन्याय जाल्लो आसा तेचेर तुमी न्याय दितले. आनीक हांव सांगपाक सोदता कलेक्टर साहेबा आनी सांगपाक सोदता की अचानक तेंच्यांनी जेन्ना हे शेतां हाडून फातर घातले तेन्ना ह्या वर्साची तांकां पिकावळ घेवपाक मेळ्ळी ना
सो तेंच्यांनी जो कोण फातर हाडून घातले आसा तेजे कडल्यान तेणी पेनाल्टी म्हणून तेंची ह्या वर्साची जे शेत रोवना त्या वर्साची पेनाल्टी म्हणून तेंच्यांनी ताका भरपाई दिवची पडटली. आणि दुसरी म्हणल्यार हेच शेत रोवन ते आपली खंय तरी वर्साचे जे आपली भात पिकोवन आपणा जेवणा पुरतीचे आपल्या भुरग्या बळाचे सगळे करताले जाल्यार आयज हो खंय तरी भरपूर अत्याचार जाल्लो आसा. तसोच हांव व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदतां की आयज आमचो जो ST कास्टाचो हो गोविंद गावडे तूं आयकता जाल्यार पळय तुजी ही परिस्थिती पळय तुवें कसली करून दवरली आसती. अरे करोडांनी आमची ST समाजाचे पयशे येता जाल्यार तो वयता खंय, कितें करता तुमी इतले पयशांचे? तुमचे सारक्या मिनिस्टरा लागून आयज आमची ही परिस्थिती आसा. तुमी तुमची पल्स भरली, तुमचं बॅकग्राऊंड चेक करा. आमी सांगपाची गरज ना. तुमचं बॅकग्राऊंड जो आसा तुमकां खबर आसा कसो आसा तो. तुमकां खरें दिसता जाल्यार तुम्ही तुमचं बॅकग्राऊंड पळया आनी तुमी एक प्रायचीत करा. आयज सान तरी तुमी आमची ST समाजाच्या फाटल्यान तुमी उबी रावा. आयज आमी रस्त्यार येवपाची पाळी कित्याक पावली की तुमच्या सारक्या मिनिस्टरा लागून. आनी परतून एकदां हांव डेप्युटी कलेक्टर मडगांव एक रिक्वेस्ट करता की जो आमच्या ST समाजाचेर आमच्या ST आदिवासी फार्मराचेर जो अत्याचार जालो आसा तेजेर तुमी जातीतले बेगीन निर्णय घेवचो आनीक जातीतले बेगीन तांकां न्याय दिवचो जेणे करून तांकां फुडली पीक ही जी आहा तांकां रोवपा मेळटली. देव बरें करूं. ओके त्यांची लास्ट गेल्या मरे पगली हे न्याय मेळपा जाय आमकां. आतां हे फुडे वर्सा हे शेत रोवपा जाय म्हळ्यार जाय कित्याक आमगे पोट भरपाचें शेत रोवन. आमगे भुरगे ल्हान आसाय, आमी खंय वचोन पोट भरतले. आतां आमगे हे शेत रोवन पोट भरपाचें. हांव सचिन गांवकर तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता ST कलेक्टर गांवकर जालें. हांव सचिन गांवकर तुमचे कडेन रिक्वेस्ट करता ST कमिशनर ST मिनिस्टर डेप्युटी कलेक्टर आनी पंचायत आज आमी हेंच्या सपोर्टा आसा. आमकां जाय तेंकां शेत मेळ्ळें आनी ती शेत रोवन पोट भरलें आनी आमकां न्याय जाय. आमचो फूल सपोर्ट आहा आनी हांव तुमचे कडेन मागता की जायते बेगीन एक्शन घेवन तांकां हेल्प करचो. सो आता तुम्ही गजाल ह्या पयलें आसा सगळें कितें घडलें तें आतां आतां पयलें आसतलें. सो आतां हेजेर कितें एक्शन जावपाक जाय. आमी खाली चड न्ही, आमी खाली 5 दीस वाट पळयतले. आदी ब्रिगेडची संस्था 5 दीस वाट पळयतले. तेजे नंतर आमी ह्याच प्लेसीर येतले, आमी पंचायती वयतले, आमी ST कमिशन वयतले, आमी गोविंद गावडे मिनिस्टर तुजे कडेन स्पेशल येतले. पळया म्हूण तूं म्हणटा न्ही काल की आपूण काणकोण टू पेडण्या पर्यंत आपूण लिडर म्हूण STचो पळया मरे तुजें आतां. चल यो आनी येवन आतां आमच्या भुरग्यांक उलो मारता स्पेशल परत एकदां प्लीज आमच्या ही संस्थेक तुमी जॉयन जावा. ही संस्था खाली हितूं खातीर केला आमी. आमचे हितून कांयच बेनिफीट ना. आमच्या लोकांचेच बेनिफीट हे आमचें बेनिफीट आसतलें. देव बरें.